अडफड्या बर्च बाय रोमियो लेन ह्या नाईट क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्ले। मुख्यमंत्र्यान ह्या प्रकरणाची मॅजिस्ट्रियल चौकशी करतले आणि इन्व्हेस्टिगेशनान तातून IAS IPS अधिकाऱ्यांची नावां आयली जाल्यार तांचेरूय कारवाय जातली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। IAS आणि IPS ऑफिसर हे गोंया येवन खरेच ह्या केसींनी इन्वॉल्वमेंट त्यांचे आसता काय ते आमी ह्या व्हिडिओतल्यान पळोवया। नमस्कार, हांव ओमकार फळारी, तुम्ही पळयता प्रुडंट। पत्रकाराच्या प्रश्नाक उत्तर दिताना आज मुख्यमंत्र्यान सांगले की समाज इन्व्हेस्टिगेशनान IAS IPS अधिकाऱ्यांची नावां आयली जाल्यार तांचेरूय कारवाय जातली अशें सांगले। मात आता सुत्रा कडल्यान मेळटा त्या म्हायती प्रमाण एका पयलींचो टॉप IPS ऑफिसर ह्याच वागातोर असलेल्या रोमियो लेन क्लबाचेर एक्शन घेवपाची न्ही म्हणून ऑफिसराचेर प्रेशर घालतालो। लोकांनी अगेन्स्ट रोमियो लेन क्लबाचेर पुलीस स्टेशनार एकदा कंप्लेंट दिल्ली की ह्या वागातोर असलेल्या क्लबांचो रातचो म्युजिकाचो सावंड इतको आसता की लोकांक रातची न्हीद पडना अशी कंप्लेंट सुद्धा पुलिसाक दिल्ली। पुलिसांनी तेजेर कारवाय करून त्यांच्यांनी FIR सुद्धा घातलेली। तातून वागातोरचे रोमियो लेन क्लबाचे सुद्धा आस्पाव असले। मात एका टॉप IPS ऑफिसरान लोकल पुलीस ऑफिसराचेर प्रेशर हाडटालो की रोमियो लेन क्लबाचेर असलेली FIR ती बेगींतल्या बेगीन क्लोज करची म्हणून प्रेशर घातलेलो। तेज्याय फुडें पुलीस स्टेशन आणि गोंयचे क्रायम ब्रांचीन सगळ्या क्लबाक नोटीस काडलेली की तुमच्या क्लबाचे डॉक्युमेंट्स आणि परमिशन कितें आसा ते घेवन पुलीस स्टेशनार आपयल्ले। मात परत एकदा टॉप IPS ऑफिसरान रोमियो लेनाची नोटीस वचपाची आसली पुलिसाक, त्या टॉप ऑफिसरान ती नोटीस तांकां स्टॉप करपाक लायिल्ली। आता ह्यो ज्यो गजाली पळयल्यार पयली समाज पुलिसाक ह्या टॉप IPS ऑफिसरान डॉक्युमेंट आणि परमिशन योग्य टायमार चेक करपाक पुलिसाक दिल्ले जाल्यार शेनवारा नायट क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयल्यार ते खंय तरी वाचतले आसले।